Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. महिमा तुका जेजू, उपलब्ध तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नमन तुका जेजू, प्रणाम तुका उगलिस्ता, जय जय तुका जेजू, वज्जाना तुका जेरू. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glorify my God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Worship Jesus. तुमका समेस्तांग या मागण्याक स्वागत मागता आणि तुमका सर एकल्याक आज या मागण्याक जॉइन जाल्यार समेस्तांग फेस्ताचे शुभाशय तुमकां आमी पाठयता आनी वर्ते जावन आज प्रत्येक जावन आमी हालेलुया गावंक देवाच्या पुनर्जिवंतपण सर्व सत्तेबन जावन आसा देखून तो जिवंत जाला आनी देखून त्या जिवंत जाल्ल्या जेजूक आमी स्तुती करूं तर घर गांधीक आमी सांगता मेळ्ळ्या तर आज वर्त्या मोगान या प्रत्येक जावन ह्या पास्कांच्या काळार आमी देवाची स्तुती करूंक देवा घर दिवंक देवाची महिमा आमी वाक्यानूक सांगता मेळ्ळ्या आसतना तर ह्या मागणे आज आमी आराम करया स्तुती आमी आराम करया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सरकींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता संसारांचा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता जशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमती सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जग शेंजिजो वगेंती मरिये देवाचे माये आमो आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वथा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून कितल्या 40 दिसां जावन या गरजमांत हालेलुया आनी होसाना बंद पडलेले ही घरच्यांनी लिटुर्जिकल जावन तो खंयच्याय आमी उपयोग करनातल्या पूण आज प्रत्येक जावन आमी देवाक होसाना म्हणून स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया देवाची महिमा आमी वाखाणया कित्याक देव जावन आसा आमचो धनी आनी स्वामी ताच्या पुता जेजूक बिलकुल ताणें खुश होवन वचूंक सोडूना ताका जिवंत उठयला आनी कंदील जावन तो जिवंत उठला आमकां एक बरवसो उदेला आमच्या जिवितांनी आमकां एक जिवंतपण आसा ताच्या सांगता जियेतल्या ताच्या सांगता आमी वस्ती करता ताच्या सांगता आमी जियेता तो आमच्या काळजांनी वस्ती करता देखून आमी स्तुती करया देवाक आमी अर्घ दिवया आनी होसाना म्हणून ताची आमी महिमा वाक्यानी Hosanna, Hosanna,
ಬರಲಿರುವನನ್ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಬರಲಿರುವನನ್ ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಂತತೆಗೂ ಹೋಸನ್ನ 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 ಉಳಿಸ್ದೇವ್ತು ಹೋಸನ್ನ ಗಾಯಕ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಮೋಚ ದೇವಾ ಮೋಚ ರಾಯ ಹೋಸನ್ನ 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 Yesus kami hosanna म्हणून गाऊया ಯೆಹೋವನ ರಾಜನಿಗೆ Hari Yesus dia besar itu ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ सगळ्या मनुष्याकडे सर itu ಬರಲಿರುವನನ್ ರಾಜನಿಗೆ हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका जेजू महिमा तुका जेजू अगलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जय रदान तुका जेजू नमान तुका जय प्रणाम तुका उगलिस्ता जय जय तुका जय उज्जाना तुका दर्शिला जेजू थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड praise the Lord glorify and mighty God hallelujah worship Lord Jesus Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise the Lord glorify and mighty God hallelujah worship Lord Thank you, Jesus Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Jesus. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. हर गान तुका Worship जेजू Jesus. महिमा तुका Thank you, जेजू Lord. अगलाब तुका Hallelujah. जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू हरदान तुका जेजू नमान तुका प्रणाम तुका उगलिस्तान जय जय तुका जय उज्जाना तुका जेजू हर्षिल जाऊन जय थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise the Lord glory hallelujah hira babara kalabara daga shandara bara karabala kalabara daga Jesus thank you Lord 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 praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus 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 thank you Father thank you Jesus thank you Lord 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 praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Jesus thank you Lord praise the Lord Thank you, glorify Jesus. mighty God Praise the Lord. hallelujah worship Lord Hallelujah. Jesus 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 Thank you, Jesus. hallelujah 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 Arkanto ko sumit. argan tuka jesu Hosanna, Hosanna Hosanna, ಯೆಹೋವನ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಬರಲಿರುವನನ್ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ ಸನ್ನ ಅಲಬಾಶಿರಬ ಹೋಸನ್ನ ಆತ್ಮನೆ ತುಂಬಿರಿ ಬರಲಿರುವನನ್ ರಾಜನಿಗೆ Hosanna, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. Let your power descend right now. Aradhana, whatever the cause, in the name of Jesus, hallelujah. We bind and nullify that power right now, in the name of Jesus Christ. Yesue Aradhana, Hosanna, Hosanna. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Power cut us slavery, illa samasya त्यासात दायकन सुदर्शन वरा. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Father.
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Aradan to Kapapa, Aradan to Jesus, Aradan to Kapoitratma. महिमा तो कपापा महिमा तो कजज महिमा तो कपोइतरत्मा ग्लब तो कपापा ग्लब तो कजज ग्लब तो कपोइतरत्मा जय जय तो कपापा जय जय तो जय जय तो कपोइतरत्मा उज्जाना तो कपापा उज्जाना तो कजज उज्जाना तो कपोइतरत्मा हालेलुया 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 जीसस थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाई एंड माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस 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 Thank you, Father. Jesus, thank you, Lord. Jesus. Worship you, Hallelujah, Jesus. hallelujah. सगळे मी Hallelujah. यावेळेला स्तुती करूया देवाच्या अर्काने. हालेलुया. Thank you, Jesus. सगळे मी देवाची स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Worship you, Vira Jesus. babarekala, Jesus, अर्गान तुका Jesus, सोम्या thank जिजो you, ग्लाब Lord. तुका सोम्या जिजो Praise the Lord, वंदन तुका glorify सोम्या and जिजो magnify, आराधन hallelujah. तुका सोम्या जिजो Worship, Lord, इकी Jesus, आराबा babarekala, शिकी आवाला babarekala. खरा बुशाराबा. Shandara barekala, Thank you, babarekala, Jesus. Jesus, Let your name be Jesus. glorified, O Lord. Thank you, Father. Harakala Thank you, bashiaraba. hallelujah. Jesus. Baraka, Hararara babarekala, kalara Jesus. boshikara rakale Thank you, Lord bashiata. Jesus. Thank you, Jesus. We adore you, Praise the Master. Lord, Lord. India Master, rakambala hallelujah. gara korobo Worship, Lord Jesus. shikaratia Babarekala, parakamba babarekala. yato Shandara sholobo. barekala, India babarekala, rakabashia tata. Break the power of the Ikaraboshia darkness in the name rababa of baba. Jesus. Every disturbance Aria is parotto prayer. shadada. Disconnect Iki ala right now in karia the name of matto Jesus. sholo goroko Lord Jesus, gorawashia help us, Lord tataraba. Jesus, to Thank you, glorify your Jesus. holy name, Alaba to shibia praise and rababa worship baba you, baba. to give you Soto hosanna tolo in gorotko your shata tata in the tata. name of Jesus Thank you, Christ. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, आमच्या Jesus. जेजूबरी कोणी दुसरो देव ना कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकतले दुसरें नामय ना कित्याक त्या देवा बरी आमी कसो आमी आसल्यार कशें आमी चियल्यार तो आमचो मोग करता तो आमकां बिलकुल आमचे वयर तो रागार जायना तेजी काकूळत दाखयता हो सगळो हप्तो काकूळतीचो पोर शुक्रार जावन येवचो आयतार म्हणसर काकूळतीचो वो वेळ आमी नव्यान आमी आचरण करते आसा नव्यान आमी करते आसा देखून देवाची काकूळत आनी कृपा विशेष जावन आसा मगच्या भावान भयणी देखून ती काकूळत जोन कान घेवचे खातीर ती काकूळत आमी आमच्या जिवितांत संपूर्ण तरान आमच्या जिवितांत ती आपणावच्या खातीर देवाची कृपा आनी काकूळत मागून कित्याक तसलो देव दुसरो कोणी ना आनी ह्या देवा बरी दुसरो आमकां धनी दुसरो कोणी ना कित्याक आमचो ताणें मोग केला इतलो मोग केलो की ताणें आपल्याच एका जनीत पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी भेटोवन दिवन ताका हे कस्त मारिपां ताका पाशार करून ताका त्या कुर्सार मारून ताचें रगत वारून आमकां सोडवून दिल्लो देव तो जावन आसा देखून देवाची काकूळत ही आमकां ह्या हप्त्यान सगळ्यात आमी चडान चड भक्तीपण दैवीक काकूळचें भक्तीपण करचिंत मनशां आमी सगळीं जावन आसा देखून देवाची काकूळत आमी मागया देवाची काकूळत कृपा आमी ह्या हप्त्यान आमी चडान चड मागया आनी देवाची काकूळती खातीर देवाक अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया देवाची महिमा आमी वाक्यानिया ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ there is none like you Lord ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ. ಅಲಕರಬೋಶಿಯರಬಾ. सगळे मी देवाची स्तुती करूया, देवाका मेरगा देऊया, देवाच्या आम्ही वाकण्या सर्व वाईटाचे सत्य सगळं उमठून काढूया, देवाची काकळतानी कृपा आम्ही मागया. सर्व देवाची काकळतानी कृपा आहे बाळा. हे सगळे आम्ही खंडीत जाऊन आम्ही देवाच्या सत्यान असाव, देवाच्या अजरपणात आम्ही असाव, देवाची स्तुती आम्ही करते असाव, देवाची काकळतानी कृपा आहे बाळा. देवून येते असा देखून आम्ही मागया सगळे देवाची काकळतानी कृपा आमचेरी देवून यांच्या खातीर, आमच्या कुटुंबाचेर देवून यांच्या खातीर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा रे कला वरदानी गुरेला का बाबा, हिराला का बाबा, शंकर बाबा का बाबा. थँक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಯಾನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಯಾನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಯಾನುವೇಲನೇ.
ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಯಾನುವೇಲನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ, 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 ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನ ತುಂಬಿರಿ, ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿರಿ, ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿರಿ, ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನ ತುಂಬಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಅಶಿಲರ ಕರರ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, hallelujah, hallelujah. Uns Deus tu somia, hallelujah, sanondaram su, arikaraba shalaraba baba, sagli suci kau biam, atna divyam sadevak, hallelujah, 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 hallelujah. Yesu ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. Pour out the Spirit, Lord Jesus. Pour out the Spirit, let your anointing descend. Ala karabashya, ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. Pour out your Spirit, Lord. Open up the floodgates. Open up the floodgates and pour out your anointing right now. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ,
ಬಾಬಾ ಉರೆ ಬಬರ ಕರ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಉರೆ ಬಬರ ಕರ ಉರೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಗಲಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕಂಠೆಮಿಗೆ ರಕ್ಕಲವ ಶಿಯತಲವ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಓ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲಲಲ ಬಾಬಾ ಓ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಂತ ದೇವ ತುಕಾರ का सोम्या तुकवंदन सोम्या आराधन तुककर्ता सोम्या जीसु ಅಲಲ ಬಾಲ ಬಾಲ ಬಾಬಾ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರು ನೀ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರು ನೀ. ಯೇಸು ಕರ್ತನೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಜೀವದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ कापडतो देवाने हर एकल्याच्या देवाने एकल्या कापडतो गुण करजेजो हर एकल्याची पिढा शिडा गुण करजेजो निरासपण सगळे पैस करजेजो सलवणी सगळी पैस करजेजो जेजो तो जैतवन जाऊन बापा पुनर्जीवन झाले जेजो आमखा या संसारात जैतवन करजेजो होसाना म्हणून तुझी स्तुती करू होसाना म्हणून तुका गाव काम काय गाव कर यावेळा हर एक बंदरे तुटून उडवली या समी आज जेजो हर एक वाईटाचे सत्य तुटून पडली हर एक मोतीची पिढा सगळी तुटून पडत यावेळा हर एक कुडीची पिढा शिडा यावेळा पैस झाली जेजो बरे जाऊन दे एकल्या जेजो तुझ्या सत्य जेजो आपड जेजो हर एकल्या कापड आपड जेजो वारा था बाबा 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 श्री बाबा बाई केला ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ बाबा बाबा इरा बाबा 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 गुण कर जेजो आपड जेजो तुझे कापड तो मागता यावेळा जेजो ते एक योजना आमच्या जारी कर तुझे योजना जेजो आमका या संसारा किटाकाची दडला ते सगळी योजना बाबा आमच्या जीवितात जारी कर जेजो आमच्या तर सर्वांनी पैस कर जेजो निरासपण पैस कर जेजो ऋणाच्या भार सगळे पैस कर जेजो तुझे सत्य शांतीच्या संगते जीवन आमका कृपा दे तुझे संगता तो आमका जवळ जेजो तुझा लक्षला मी पाठलाव करू आमका भाऊ कर जेजो हालेलुया बाबा 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 हीरा बाबा रे कलबर ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ 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 हालेलुया तुम्ही एकला मस्तू ऋणाच्या समस्येने असतात कठीण ऋणाच्या कष्टांत असा ऋणान पडले असा जेजू वेळार ऋणातावन सुटका दिते असा या वर्षांत तांकां प्रॉस्परिटी दिते असा समृद्धी दिते असा
हांकां रीइन्फरिंग जाय जाली खूब मोग देव करती आसा कोण ना की तुमच्या बद्दल खंयच्याय रितीचे रीण आसा जावंक पुरो ते बँक लोन हँड लोन खंयचे असल्यार ह्या वेळार मागा जेजू ही कृपा तुमकां दिता कोणाक जाय ते मागा ह्या वेळार दैवीक सकत देवाची तुमचे थंय देवण येता सुम्या जेजूची सकत तुमचे थंय देवण येता होसाना म्हणल्यार जेजूची आज ती सकत तुमचे थंय देवण येता हिरा बाबा रखला जीजा 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 हालेलुया बराखा बाबा 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 हिराला जीजा जीजा इंटेस्टायनाचे पोटाचे समस्या इंटेस्टायनाचे समस्या असल्या पोटाचे समस्या जावंक पडत ते गॅस्ट्रिक अल्सर या खंयच्याय ऍसिडिटी असल्या समस्यांनी रवडून गेल्या जायते जनांक जेजू गुण करते आसा पोटाचे समस्या असल्या इंटेस्टायनाचे पोटाचे समस्या या खंयच्याय जिर्णाचे समस्या जिरवणाचे समस्या जावंक पुरो ती अल्सर जाला जावंक पुरो या खंयच्याय रितीचे जेजूच्या पवित्र नामान ते सगळे ह्या वेळार तुटून उडयता हे सगळे सुडख मेळते आसा जेजू ह्या वेळार आपडते आसा गुण करते आसा सगळे पोटाचे समस्या ऍसिडिटी जावचे या गॅस्ट्रिक जावचे असल्या समस्यांनी खंयच्याय समस्या पोटाची समस्या जेजू आपडते आसा गुण करते आसा क्लेम करून मागा कोणाक असले समस्या आसा जाल्यार हिरा बाबा रखल उरदगा शंदर बरे करबल रखल जीजा 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 थँक यू लॉर्ड जीजा थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 बाबा बाबा हिरा लक बाबा शंदर बरे करबल रखल जीजा थँक यू जीजा थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी ग्लोरी जेजूच्या वर्थ हजरपण मस्त अभिषेक अनॉइंटिंग या वेळार वाळती आसा मगच्यानो रिसीव करा तुम्ही एकले रिसीव करा व रखा बाबा बाबा हिरा लका बाबा शंदर बरे करबल रखला जेजूच्या नावान जायते अजापणे अद्भुत या वेळार घडते आसात व रखा बाबा हिरा लका बाबा शंदर बरे करबल रखला जीजा जीजा थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 व रखा बाबा हिराला व रखा बाबा हिजा जीजा 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 हालेलुया 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 हिरा बाबा रखला जीजा 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, 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 glory. पायांची दुख असल्या दोघ जणांनी जेजू गुण करते पायांचे दंपराचे सकयल कठीण दुख पडापड सुलूंक जायना असे मस्त समस्यांनी ते रवडा ते कितें गेल्यार रातीची तडेपटी न्हीद पडना ते दुखेन असल्यांक जेजू गुण करते आसा आपडते आसा खंयच्याय दंपराच्या सकयल त्या पायांची खंयची दूख असल्यार ह्या वेळार मागा जेजू ह्या वेळार त्या जाग्यार तुमचे हात दवर मागा जेजू गुण करते आसा ह्या वेळार हिरा बाबा रखला वरदक शंदर बरे करबल रखला जीजा थँक यू जीजा थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड सोम्याच्या मी स्तुती करे देवा आमी अर्घां दिवया पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागी आमकां आमी समर्पण कर दिवया हे होसाना असो काळ जावन आसा हे आमकां देवान दिल्लो हो पवित्र काळ ह्या वेळार पवित्र दीस पवित्र घडी म्हणले बरी आमी आमकां समर्पण कर दिवया आमी जेजूक सोदून गेल्ल्या वेळार तो आमकां खंडीत मेळटा म्हूण सांगता देखून ह्या होसानाच्या काळार प्रत्येक जावन ह्या प्राजित काळ अखेर जावन आयलो आसतना आमकां पुनर्जीवनपणाची सकत आमचे थंय देवण येवच्या खातीर मागया हे होसाना हे काकुळतीचो काळ ह्या कृपेचो काळ आमकां हो दिला हो सगळो आपतो सगळे काकुळतीचे नोवेन करते आसा जायते लोक आमी नोवेन करते आसा डेली सकाळच्या मागण्या वेळार जेजू आज आमकां काकुळत लाभय आनी देवाची काकुळत आनी कृपा आमकां खंडीत मेळटली आनी खंडीत जावन काकुळच्या फेस्ताक तयाराय करता आसतना देवाची ती जाणवाय सर्गीची जाणवाय आमकां मेळटली संवसारांत कितें सगळें जाय तें सगळें देव आमकां फावो करतलो आनी सगळें देवाच्या काकुळतीक समर्पण करून दिवया आमचें कुटुंब आमचें घराणें आमचें भुरगीं बाळां कितें आमचें म्हणलें आसा आमचें वैयक्तीक जिवीत सगळें देवाच्या काकुळतीच्या सागोरांत आमी बुडया देवाच्या काकुळच्या सागोराक आमी समर्पण करून दिया आनी दैवीक काकुळती ह्या वेळार मागया आनी सर्व देवाची काकुळती आनी कृपा आमच्या हरियेकल्यांचेर देवण येवन म्हणून मागया ह्या वेळार Amen, amen. Kripe, 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 Yesu Appa, ella ninna kripe. Kripe, 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 Yesu Appa, ella ninna kripe. Kripe, 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 Yesu Appa, ella ninna kripe. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ
ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನಿಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನಿಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಕೃಪೆಯೇ ಕೃಪೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೃಪೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾ ಜೀವಿಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾ ಜೀವಿಸುವೆ. ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ. ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ನೀನೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ. ನೀನೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ನೀನೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೇ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೇ, ನೀವೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ತಂದೆಯೇ. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾ ಇರಕ ಬಾಬಾ ಚಂದರವರ ಕರಬಲ ರಕ್ಕಲ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಬಾಬಾ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ.
ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ ಗಣನಿಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವನ ಸಾರುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ಗಣನಿಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಯೇಸುವೇ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಕೃಪೆಯೇ ಕೃಪೆಯೇ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸುವೇ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ Amen, amen. Thank you, Jesus. Ida Baba Rakla Brother.
आपण जेजू एकल्याक आपण सुटका दी जेजू जेजू तांची मागणी तूं आयक जेजू ह्या वेळार जेजू तांकां जाप दिवचो देव तूं जावन आसाय जेजू तुका उज्जान म्हणून आमी गायता कित्याक तुजी कृपा समका पुरो सोम्या जेजू सांग पावलीच्या जिवितांत तुजी कृपा ताका आशिल्ली आनी सगळेचेर झूज मांडून तो जैतवंत जाल्लो आमकांय बाबा तुजी कृपा लाभय आनी आमकां ह्या संवसारांत जैतवंत कर ह्या खोटेपणाच्या संवसारांत आमी जियेत आसतना बाबा तुजी कृपा सदांच आमचे सांगता आसूं दी जेजू आमचे सांगता वावर करचे जेजू तुका काळ सांगता नरकां दिता उपकार बावडता हालेलुया हीरा बाबा रेखाला बरे का शंतर बरे करबाला रेखाला तुझ्या अभिषेका खातीर तुझ्या अनवडिका खातीर आमी अर्गां दिता हालेलुया बाबा 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 हीरा बाबा रेखाला अभिषेक कर कोणच तेकल्या बाकी दवर नाका जेजू आपवड जेजू तू म्हण मागता बाबा ह्या वेळार तुजी दैवीक सकत तुजी खुशी तुजी योजना आनी एकल्याच्या जिवितांत जारी कर जेजू हीरा बाबा रेखाला जिजर पाकी अर्जी कृपा एकल्याक लाभय जेजू तुजी काकुळदानी कृपा ह्या वेळार लाभय हीरा बाबा रेखाला थँक यू फादर थँक यू जीसस praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus thank you Lord thank you Jesus praise you Lord hallelujah thank you Jesus हरगान तुका जेजू महिमा तुका जेजू अगलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधना तुका जेजू नमन तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू praise the Lord hallelujah hallelujah praise the Lord कालचे दिसा आमी संभ्रम आचरण केलो फेस्त आमी आचरण केलें आनी आज सर्व आमी वो सोमाराचो दीस आनी आमी पोर शुक्रारा धांवून देवाच्या काकुळीच्या नोवेन करते आसा जायते कडेन पवित्र नोवेन जायती लोक वैयक्तीक तरान घरांनी करते आसात थोडे फ्रिगज आनी भक्तीपण चलती आसा आनी आज आमी थोडो पुरवांचो आयतार आमी दैवाच्या काकुळतीचो आयतार आमी आचरण करता दैवीक काकुळतो हे विशेष जावन आतांच्या संवसारांत आतांच्या काळाक आमकां देवाची काकुळत नासल्या शिवाय ह्या संवसारांत आमकां जिवंक जायना देखून हे वर्ते एक दैवाची काकुळ जावन आसा हाच्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करया प्रेज द लॉर्ड देवाची काकुळत कशी आसता म्हणून आमी समजनाशें ह्या चिंतून पळयनाशें आमी जियेता तशें जाल्ल्यान देवाची अपरिमीत काकुळत विशयंत आमी चड आनी चड गमन वरचें देवाच्या काकुळते विशयन चड आनी चड आमी प्रत्येक जावन जण जायचे देवाची काकुळत कशी आसता सगळे ते पौस्त्रीची डायरी तुमी वाचल्यार तांचो सगळें देवाच्या काकुळतेन कितें पुरो आसा कितें पुरो आटापण आसा म्हणून जेजून तिका उगडाप केल्लें आसा देखून देवाची काकुळते विशयंत आज देवाचें उतार कशें सांगता देवाची काकुळत खंय पुरो मेळटा ह्या विशयंत आमी थोडी सण जावया देव सस्नातावन काकुळतीचो देव म्हणटा किर्तनाचो ग्रंथ 25वा अध्याय 6वें वाक्य किर्तन 25वा अध्याय 6वें वाक्य सांगता सर्वेस्परा तुज्या काकुळतीचो उगडास धर
सस्नातावन तुवें दाखयलेलो मोग मनान धर. सस्नातावन तो काकूळ दाखयता. सस्नातावन तसो मोग ह्या संवसाराक वाळटी आसा. सस्नातावन तसो मोग एकला ताच्या भुरग्यांक तो दिते आसा. देखून देवाची काकूळ तो सस्नातावन आसा. तो सस्नातावन काकूळ दिसो देव म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी विशेश जावन दावीद रायाचीं किर्तनां वाचल्यार थंय देवाची काकूळ कितली ताका मेळिल्ली आनी देवाच्या काकूळती विशयान कितें वर्णन तो करता सगळें त्या किर्तनाच्या ग्रंथांत बरयलें आसा. आनी दुसरें जावन आसा देव काकूळतीचो सागोर. जाकोबाचें पत्र, जाकोब ह्या विशयान सांगता. जाकोबाचें पत्र 5वो अध्याय 11वें वाक्य, जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 11 सांगता, सोंसणिकायेन सोंसता तें मनीस निजा की भागी म्हणून आमी म्हणटा. योबाच्या सोंसणिका विशयान तुमी आयकलां आनी सर्वेस्पराचो शेवट कितें आसलो म्हणूनय तुमी पळयलां. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकूळटदार. देव काकूळतीचो सागोर म्हणटा ताका. देखून देव दयाळ आनी काकूळदार आनी सर्व काकूळती ह्या संवसाराक तो दाखयता. आनी जॉबाक सॅलरी ताणें असली काकूळ दाखयली की जें कितें ताणें वगडायलें सगळ्यांक दोड्या मापान ताका पाटयेन दिल्लें जेजून. देवान सगळ्यांक तांकां पाटयेन दिलें. देखून तिसरें जावन आसा सर्वेस्पर दयाळायचो सागोर. तिसरें सांगता दयाळायचो सागोर. किर्तनाचो ग्रंथ 50 अध्यायांत पयलें वाक्य सांगता, काकूळत म्हजी कर देवा तुजे तीर मोगान तुजे व्हड दयाळायन अपराध म्हजे पुसून काड. जेन्ना दावीद रायन पातक केल्ल्या वेळार देवाची काकूळत मागता तो. त्या पातकांतावन भायर येवंक त्या पातकाचो परिणाम कितें म्हूण ताका कळीत आसलें. कित्याक सावलान जेन्ना देवाचे विरोध पातक केल्ल्या वेळार ताचो पवित्र आत्मो देवान काडलेलो आनी एक वायट आत्मो ताचे थंय आयलेलो आनी ताका धांवडावच्या खातीर दावीद किन्नरी वाजोवन देवाची स्तुती करतना ताचे ते आसलेलो तो खोटो आत्मो पयस वेतालो. आनी हें सगळें दावीदान पळयल्लें. पूण आतां तेंत पातक दावीद करता. दावीद करतना तो एक चिंता, सावलाक केल्ले बरी देवान म्हजें तें करूं नजो, म्हजें तें आसलेलो पवित्र आत्मो ताका काडूं नजो म्हणून ते प्रार्थना करता. तो किर्तन 51 51 किर्तन 51 किर्तनान सांगता, काकूळत कर म्हजी म्हणटा. तुज्या तीर मोगान तुज्या व्हड दयाळान अपराध म्हजे सगळे पुसून काड. कित्याक तो काकूळतीचो सागोर जावन आसा. काकूळतीच्या सागोरांत तो बुडता आनी काकूळत ती जोडटा आनी काकूळती वरवीं तो बचाव जाता. देखून आज मनशा कुळाक हर एकल्याक म्हाका आनी तुका, म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबाक, म्हज्या आनी तुज्या भुरग्यांक हर एकल्यांक देवाची काकूळत जायचे. देखून हर एकल्या तें देवाची काकूळत आमी मागचे. आनी खंयचें भक्तीपण तुमी करना जाल्यार हें काकूळतीचें भक्तीपण हर एकल्या घरांनी जायचें. काकूळतीचो तेर्स हर एकल्या घरांनी जायचें. काकूळतीचें पिंतूर हर एकल्याच्या घरांनी जायचें. देखून देवान सिस्टर फाउस्टिनाक दिल्ल्या प्रॉमिसांत आसा, ज्या कोणाच्या घराक काकूळतीची ती फोटो आसतली, ह्या देवी काकूळतीचे इमाज या खंयचेय रूपणें आसतलें, त्या घराक बाचावी येतली, त्या घराक सुटका मेळटली. म्हजी काकूळत सदांय ती खाली फोटो धरल्यार पावना. हर एक दीस भक्तीपणे आदारीत देवाची काकूळत आमी मागचे. देवाच्या काकूळतीचो तेर्स आमी घरांत केल्ल्या वेळार देवाची काकूळतांनी करपा त्या घराक त्या कुटुंबाक लाभता. आनी चवथें जावन म्हणटा देव काकूळतीचो महायाजक म्हणटा. देव काकूळतीचो महायाजक. हेब्रेवांचें पत्र 20 2 अध्याय 17वें वाक्य. हेब्रेव चॅप्टर 12 वर्स 17 सांगता, तशें जाल्ल्यान सकाळांक ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांन पातकाचें बक्षांनी जोडच्या खातीर देवाच्या सेवेंत काकूळतीवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक जावंक पवलो न्हू. काकूळतीचो श्रेश्ठ याजक तो. देखून काकूळत दाखयता तो आमचेर. देवाची काकूळत आमकां मेळटा मिसाच्या बलिदानाद्वारे, आमी करच्या मागण्याद्वारे, आमी करच्या बऱ्या करण्याद्वारे आनी आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक काकूळत मागता. कोण पळया काकूळतीचे भक्तीवन जायते जण आसात. काकूळतीचे भक्तीवन आनी व्हडलो भक्तीवन काकूळतीचो म्हळ्यार जुआंव पौल दुसरो आमचो पापसाहेब जावन आशिल्लो आनी तो आज भाग्यवंत म्हणून पासारला, ताका सांत म्हणून पासारला. आनी तो काकूळतीचो व्हडलो याजकाक पाती येतालो आनी दैवीक काकूळतीच्या सगळें भक्तीपण संवसाराक परगट केल्लें त्यात याजकान त्यात पापसाहेबान जावन आसा. जुआंव पौल दुसऱ्यान हें परगट केल्लें आनी ताका मरण आयिल्लें काकूळतीच्या फेस्ता दिसत.
काकोळतीच्या फेस्ता दिसत म्हळ्यार काकोळतीच्या फेस्ता दिसत ताका मरण आयिल्लें. देखून पळया देवाची काकोळत कितली ताका लाभली. देवाच्या काकोळतीन कितें पुरो तो करूंक लागलो, कितल्या संवसाराचेर तो पयन केलें ताणें सगळ्या संवसाराचेर. त्या प्रायंत जाल्यार कितलें बरेंपण संवसाराक हाडलें ताणें दैवीक काकोळतेक. आनी ताच्या गांवांत पोलंडांत व्हडले काकोळतीचे एक व्हडले कटआउट घाल्लें काकोळतीचें ताच्या पोलंडाच्या गांवांत. आनी पोलंड त्या मस्त वायट आतां तें शार पोलंड सगळें राष्ट्र राखलें देवान. त्या पोलंडाचे तुमी इतिहास वाचल्यार हिस्ट्री वाचल्यार आनी दैवीक काकोळतीच्या आनी कितें पुरो तांकां मेळ्ळां म्हण थंय आमी थोडेशे तांचे विशयी समजून काण गेल्यार पोलंडाक व्हडली काकोळत मेळ्ळेली. व्हडली काकोळत म्हळ्यार आनी व्हडली व्हडली काटआउट घाल्ली देवाच्या काकोळती. दैवीक काकोळतीचे फोटो व्हडली व्हडली काटआउटां घाल्ली पोलंडाच्या सगळ्या राष्ट्रांचे. थंय हांगा म्हणले बरी आनी त्या सगळ्या पोलंडाक काकोळत मेळ्ळी. आनी अशें काकोळतीचो महायाजक जावन आसा जेजू. काकोळतीचो महायाजक जावन आसा देव सरेस्वर देव. देखून काकोळतीचें भक्तीपण करतल्यांक देव बिलकुल सांडून घालिना. काकोळतीचें भक्तीपण आदरतल्यांक तांकां अवचित मरणाक ती वळख जायनात. दैवीक काकोळतीक पातयतल्यांक आनी दैवीक काकोळतीचें भक्तीपण घरांनी करतल्यांक त्या घराक सुडका येता, सोडवण मेळटा. खंयच्याय वायटाचे सत्य तांच्या घरा भितर येवंक शकनात. दैवीक काकोळत तितलें आमी जोणकाणी घेवंक येता. निमाणें कस्त अनवरान ती सांपडनात. देवाची काकोळत विशेश जावन आसा. देखून हें काकोळतीचें भक्तीपण. आनी 5वें सांगता काकोळत दाखोवच्यांत देवाक संतोश. देवाक संतोश काकोळत दाखोवच्यांत मिका प्रवादी 7 अध्याय 18वें वाक्य सांगता. मिका चॅप्टर 7 वर्स 18 सांगता तुजे सारको देव कोण आसा. तुज्या दायजांत वाचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताचीं पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाळ राग धरिनाय. बगार काकोळत दाखोवच्यान संतोश पावताय. तर देव आमचे थंय काकोळत दाखोवच्या संतोष पावता. देखून आमी काकोळत मागजे. आमच्या राष्ट्राचेर देवाची काकोळत मागजे. सगळीं राष्ट्रां संवसारांतलीं देवाच्या काकोळतीन मात्र बाचाव जातात मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आज आमी काकोळत मागजे उक्रेना वयर. आमी काकोळत मागजे रशियाचेर. आमी काकोळत मागजे श्रीलंकाचेर. आमी काकोळत मागजे आमच्या भारत देशाचेर. हर एकल्यांक काकोळतीची गरज आसा. हर एकल्यांक काकोळतीच्या सागोरांत आमी बुडयचे आनी प्रत्येक जावन एक 9 दिसाचे नवेन निमाणे शुक्रारा तावन आमच्या नेक्स्ट सोनवारा म्हणसर हे 9 दिसाचे नवेन करून एक संभ्रम एक मीस काकोळतीच्या फेस्ताचे मीस आमी भेटयला जाल्यार आनी ताच्या मदें खंय एक अवकाश मेळटना एक बरो खुमसार जाल्यार खंडीत जावन देवाची काकोळत आमकां हर एकल्याक मेळटली म्हूण पवित्र त्या डायरींत बरयल्लें आसा सिस्टर फौस्तिनाच्या डायरींत. आनी देवाचे काकोळतूच श्रेश्ठ जावन आसा. उंचल्या मट्टाक म्हळ्यार देवाची काकोळत वयर टॉप कोणे दोरये कितें आसा म्हळ्यार थंय देवाची काकोळत आसा. देखून देवाची काकोळत न्याय तीर्प जिखता म्हणटा. जाकोबाचें पत्र 2 अध्याय 13वें वाक्य. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 13 सांगता कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना ताची दया विनय नीत जातली. दयाळाय दाखयलेल्यांनी नितीक भियेजाय म्हणून ना. देखून आमी हेरांक काकोळत दाखयल्यार देवाची तेस्त काकोळत आमकां मेळटा. आमी हेरांक दया दाखयल्यार देवाची दया आमकां मेळटा. दया आमकां लाभता. देखून दुसरें दया बुन्यादीचेर की श्रेश्ठ भले. देवाचें उतर सांगता माते वचो वांजेल 9 अध्याय 13वें वाक्य. माते वचो वांजेल 9 अध्याय 13वें वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 13 सांगता दया बलिदानाच्या की श्रेश्ठ म्हणटा. आमी मेसाचें बलिदान भेटत हांव ताच्या की श्रेश्ठ देवाची काकोळत म्हूण सांगता. वसा ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण म्हाका म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदानां. दया जाय म्हळ्यार दया आमी भेटोवच्या पवित्र बलिदानाच्या की वर्ती जावन आसा. देखून आमी कशें मिसाच्या बलिदानाक प्रामुख्यता दिता आमच्या जिवितांत. हर एक दीस तांकां ना जाल्यार सदांच म्हणले बरी आमी मिसाच्या बलिदानाक येता. आमी वांटेली जाता कित्याक मिसाच्या बलिदानाचो आमी मोग करता. मिसाचें बलिदान आमकां जाय हर एकल्यांक. देखून ताच्या वर्ती देवाची काकोळत मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाद्वारे आमकां देवाची काकोळत मेळटा. पूण श्रेश्ठ कितें म्हळ्यार देवाची काकोळत विशेश जावन आसा ती श्रेश्ठ म्हूण सांगता. देखून तिसरें काकोळत दैवीक करण्याचें फळ म्हणटा. दैवीक करण्याचें जाकोबाचें पत्र 3 अध्याय 17वें वाक्य. जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 17 सांगता पूण वयर तावन लाभता ती जाणवाय पयलें सुवातेर नितोळ
आणि सांगतास समाधानाची बळी सुदर्शन वर्तली तसली दयाळायान भरलेली आणि बऱ्या करण्याचे फळ दितली. दयाळाय भरलेली म्हळ्यार देवाची काकूळत कोणाक मेळटा ती दयाळायान भरतात आणि ते बऱ्या करण्याचे फळ दितली. आणि पक्षपात आणि कपटीपण नसलेली तांकां देवाची काकूळत मेळटा, देवाची दया मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आणि चवथी आमी पळयल्यार काकूळत बरवोसो उपजयता, बरवोसो भावार्थ उपजयता काकूळत. विलापाचो ग्रंथ आमी वाचल्यार 3रो अध्याय 20:1 आणि 20:2 वाक्य वाचल्यार थंय सांगता, हे हांव म्हज्या मनांत धरतां, हाचे वरवीं म्हाका बरवोसो आसा. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताचे काकूळतीक केदींच अंत ना. देवाच्या काकूळतीक केदींच अंत ना. खंयच्या परिस्थितीर एक मनीस कितल्या पथकांत जियेल्यारी, कितल्या खोटेपणान जियेल्यारी ताका तो जर एका घडये तो देवाची काकूळत मेळत जाल्यार ताका खंडीत मेळटा ती काकूळत. एक काकूळत मेळलेली आमी निमाण्या शुक्रारा नियाळ केल्लें. जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक दोगां सोरांक उमकळायल्लें. त्या कुर्सार ताच्या बगलेक 2 जाण आसले सोर, दाव्याक एकलो उजव्याक एकलो. आनी एकल्यान देवाड्यान देवाची काकूळत मागली. तूं वैभवान वेता आसतना या तूं वैभवान तो जीवन जाताना, तुज्या वैभवान तूं वैकुंठाक येताना म्हळ्यार सर्गींच्या राजाक येता आसतना म्हजोय उगडास कर. देवाची जेजूची काकूळ तक्षण त्या मनशाक मेळ्ळी. आजच म्हळ्यार ह्याच घडये म्हज्या सांगाता तूं वैकुंठांत आसतलें म्हळ्यार देवाची काकूळ इंत मेळ्ळी. खंयच्या परिस्थितीर जेजू आसलो पळया, खंयच्या परिस्थितीर जेजू कश्ट सोंसतालो, खंयच्या परिस्थितीच्या निमाण्या घडये सयत देवाची काकूळ तांणी कृपा त्या सोराक मेळ्ळी. आनी निमाणे आनी एक काकूळत मेळ्ळो व्हडलो मनीस म्हळ्यार जेजूचे कडवळाक भलितो पुरलो मनीस. ताका सुरू ती काकूळत त्या जेजूच्या कडवळात तावन व्हडलेलें उदक आनी रगत ताच्या तोंडाचेर पयल्लें पडिल्लें. आनी पयलो परिवर्तन जाल्लो मनीस तो जावन आसा. जेजूच्या कडवळाक बलितो पयलो देवाची काकूळत ताका मेळ्ळी. तो कितलो कठोर पळया, कितलो भिरांकूळ पळया. जेजूचे काळी सयत शिंदूंक तो गेलो, ताका भली सयत ताणें मारलें. तितल्या कठोर मनशाच्याक तक्षण जेजूची काकूळत मेळ्ळी. कितलो वर्ते एक भाग्यवंत देणे जावन आसा देवाच्या काकूळीचे. कितलो लोक जेजू कितलो लोकांनी कश्टिल्ले. त्या फरिसेव, त्या शास्त्री, त्या साधुसेव आनी ते जुदेव मेळोन सगळ्यांनी ते जेजू कश्टिल्ले. पूण कुर्सात हांव आपल्या बापा लागीं मागलें ताणें काकूळत वाळोवंक. काकूळत बापा ते कितें करतात म्हणून नेनांत बापा तांकां बक्षी म्हणून सांगलें. तर ती काकूळत कितली वर्ती जावन आसा, ती काकूळत कितली भाग्यवंत जावन आसा मोगच्या भावा आनी भयणी. आनी देखून तो बरवस उपजयता. आमकां जिवंक पळया, त्या मनशांक एक जिवंक अवकाश दिलो जेजून ताच्या काकूळतीन. ताकाच जशी मारले, ताकाच मारले, ताकाच रागात वरयले, ताकाच कश्टिल्ल्या मनशांक सयत जेजून एक अवकाश दिलो. तांकां काकूळत मेळ्ळी. मोगच्या भावांनी जी कोणें जोडकान गेली तांकां काकूळत मेळ्ळी. देखून आज आमी ती काकूळत जोडकान घेजे. 5वें विशय सांगता, काकूळत आमकां विश्वासी करता. जेजूचेर विश्वासी रावची कृपा आमकां मेळटा. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 7वो अध्याय 25वें वाक्य. 1 Corinthians chapter 7 verse 25 सांगता, पूण म्हाका सोम्याची दया लाभलेले वरवीं. सांग पावल कितें म्हणटा पळय, पूण म्हाका सोम्याची दया लाभलेले वरवीं हांव विश्वासी जालां, योग्य म्हणून लेखून हांव म्हजो अभिप्राय तुमकां सांगता. ताच्या काकूळती वरवीं सांग पावलून तो साऊल जावन आसतना कितें पुरा दग दिलां. त्या क्रिस्ती सगळ्या लोकांक ताणें दग दिलां. तांकां व्हरून जैलांत घाला आनी जायते कडेन ताणें अनवरां अगड सगळे पवित्र सभेचेर हाडिल्ली. त्या मनशाक देवाची काकूळत मेळटा. आनी म्हणटा हांवें ताची काकूळत अनुभव केल्या. म्हणटा हांवें ताची काकूळत दया म्हाका लाभल्या. म्हणटा ताची काकूळत म्हाका लाभलेले वरी हांव विश्वासी जालां. हांव देवाक आराधना करूंक योग्य जालां. देवाच्या कामाक आमकां योग्य करता देव काकूळती वरवीं. देव कितलोसो लोक मोगच्या भावांनी भिरंकूळ पातकी मनीस जायते फावटी अन्याय केल्ल्या, जायते फावटी जीव काडले सो ते लोक एका रेत्रे वचून गी मागणें करन गी त्या देवाच्या उतरा वरवीं लोक परिवर्तन जावन सुवार्ता प्रगट करचे कितले गी जण आज ह्या संवसारांत आसात. आमच्या भारत देशाच्या कोणशांनी आसात असले मनीस. आमकां परिवर्तन केल्लें कोणें? ती काकूळत न्ही. ना जाल्यार हांव आनी तूं आज जेजू सांगत आसत्याव गे देवाची काकूळत आनी कृपा म्हाका आनी तुका मेळनातली जाल्यार आज आमी देवाच्या सांगत आसत्याव गे. हे आमी समजून काण घेजे.
देखून देवाची काकुळत विशेषान आसा देखून आनी सवे वा सांगता देवाची काकुळत श्रेष्ठ मनशाक आनी एक निदर्शन आमकां देव काकुळत आमकां सासणाचें जिवीत दिता. निमाण्या घडये त्या सोराक बळे ससनाचें जिवीत मेळ्ळें. निमाण्या घडये ताचे कडवळाक तोपल्या त्या मनशाक बळे शिपायाक ससनेचें जिवीत मेळ्ळें. ताका काकुळत मेळ्ळी. पेद्रून नेगार केल्यार जेजूची काकुळत ताका मेळ्ळी. जुदासान ताची काकुळत मागोवना देखून ताका काकुळत मेळोवना. एखाद्याला तो परिवर्तन जावन जेजूची काकुळत मागली जाल्यार खंडीत देव त्या जुदासाकी काकुळत दाखयतो. ताका विकृत केल्ल्या तसा 30 नाण्यांक विकल्ल्या त्या मनशाक जाल्यार काकुळत दाखयतो पूण ताणें काकुळत मागोवना. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हाका काकुळत मेळटा म्हणून वगेत चिंतून बसल्यार जायना. काकुळत मागचें, काकुळतचें भक्तीपण आमी आदारिचें, काकुळत आमी आमच्या जिवितांत जोड काणगेचें. देखून तिताचें पवित्र तिताचें पुस्तक सांगता, तिताक बरयल्लें पत्रांत 3रो अध्याय 5वें वाक्य सांगता. तिताक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 5वें वाक्य सांगता, ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मार्फत आनी पवित्र आत्मा दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मार्फत ताणें आमकां फावो केली. त्या काकुळती वरवीं आमकां ससनाचें जिवीत मेळ्ळें. देखून हें आमी कशें आमी तर काकुळत जोड काण घेवची. आमी येदोळ समजले आमी 2 विशय समजले. एक देवाची काकुळत कशी आसता गे म्हणून आनी देवाची काकुळत कशी श्रेश्ठ गे म्हणून. आतां तिसऱ्यांदान देवाची काकुळत कशें जोड काण घेवची आमी कशें आमी जोडया. देखून काकुळत जोड काण घेवंक पयलें मेळट हेरांक आमी दया दाखयल्ल्या निमती, हेरांक आमी बरें करून गेल्ल्या निमती. मातेवचो वांजेल 5 अध्याय 7वें वाक्य, मॅथ्यू चॅप्टर 5:7 सांगता, दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. हेरांक हांवें दया दाखयल्यार आमकां देवाची दया मेळटली. देखून पयलें आमी जोड काण घेवची, काकुळत जोड काण घेवंक आमी दया दाखोवची. दुर्बळ्यांत दया दाखोवची, पिडेस्तांत दया दाखोवची, कश्ट अनवरां सांबाळलेले थंय दया दाखोवची आनी विशेश जावन अनाथांत आमी दया दाखोवची. ह्यो दया दाखोवच्यो करण्यो विशेश जावन आसा. हाचे वरवीं देवाची काकुळत आमी जोड काण घेयत. दुसरी संगत, काकुळत मागल्या वरवीं आमी काकुळत जोड काण घेवयत. काकुळती खातीर मागचें म्हणटा. किर्तनाचो ग्रंथ 51 अध्याय 1 वाक्य, काकुळत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान. एखाद्याला दाविदान ती काकुळत ताचे कडेन मागान घातली जाल्यार दाविदाक काकुळत मेळटी गी. तो कितलोय तसो मोगा असो शीस जावं दी, कितलोय तसो मोगा असो राय जावं दी, ताचो मन सांगडो जावं दी, एकेदाळ तो काकुळत मागान घातली जाल्यार, एकेदाळ ताणें केल्ल्या पातका बक्षाने मागान घातले जाल्यार ताका काकुळत मेळटी गी. बिलकूल मेळटी ना. पूण तें ताणें अवकाश सोडलो ना. दाविदान तक्षण पाताक रडलो आनी देवाची काकुळत मागली आनी काकुळत त्या दावीद रायाक मेळ्ळी. आनी आमी काकुळत जोड काण घेवयत काकुळत मागल्या वरवीं. आनी तिसरें, देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं सोरोंक आमकां अवकाश दिता. देवाची काकुळत कशी मेळटा म्हळ्यार कृपे सिंहासना लागीं, म्हळ्यार आराधनाक गेल्ले वरवीं, त्या सक्रामेंतांत थंय वचून दिमयेर पडून आराधन केल्ले वरवीं, ह्या मिसाच्या बलिदानाक सदां आमी भेट दिल्ले वरवीं, मिसाचें बलिदान आमी भेटयल्ले वरवीं देवाची काकुळत आमकां मेळटा. आनी प्रेज एंड वर्शीप केल्ले वरवीं, देवाचें उतर वाचले वरवीं देवाची काकुळत आमकां मेळटा. हेब्रेवांचें पत्र 4 अध्याय 16वें वाक्य सांगता. हेब्रेवांचें पत्र 4 अध्याय 16वें वाक्य सांगता, तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासना थंय आमी या. कृपे सिंहासनाक आमी लागीं सरया. लागीं सरचें म्हळ्यार देवाक लागीं सरचें, जेजूक आमी लागीं सरचें आनी जेजूचें भक्तीपण सुदारचें. देवाचें उतर वाचचें म्हळ्यार आमी जेजूचे लागीं वचचें, मिसाच्या बलिदानाच्या देवाच्या लागीं येचें, आमी आमचें पर्सनल प्रेयर बरें करता जाल्यार देवाच्या लागीं येचें, देवाची काकुळतीचें भक्तीपण करता जाल्यार आमी देवाच्या लागीं येता. देवाच्या लागीं आमी वचोंक गेल्ल्या वरवीं आमकां देवाची काकुळत मेळटा. आनी चवथें, आमची पातकां सांडिल्ल्या वरवीं आमकां देवाची काकुळत मेळटा. आमची पातकां सांडिल्ल्या वरवीं, पातकाच्या बक्षाने मागिल्ल्या वरवीं. गादीचो पुस्तक प्रोवर्ब्स 20 आनी 8 अध्याय 13वें वाक्य, प्रोवर्ब्स चॅप्टर 28:13, जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, पूण जो ती उसारता आनी सांडता ताका दया लाभता.
देखून पाताक लिपोवन दवरल्या वरवीं त्या मनशाक काकुळतो लाभना. पाताक उसान सांगल्या वरवीं आनी ते आनी मुखार पाताक करना म्हणून निर्धार कान गेल्ल्या वरवीं ताका दया मेळटा. ताची देवाची काकुळतो त्या मनशाक मेळटा. आनी पंचवें नियम पाळलेले वरवीं म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळलेले वरवीं आमकां काकुळत मेळटा. गलतकारांचें पत्र 6 अध्याय 16वें वाक्य गलेशियन चॅप्टर 6:16 म्हणटा हे नियम पाळिल्ले समेस्तांचेर. जे नियम म्हळ्यार नियमशास्त्र म्हळ्यार काले देवान दिल्लेले आमकां 10 उपादेश आसा. जेजून दिल्ले ते 2 उपादेश. ते उपादेश आमी पाळिल्ल्या वरवीं पाळटल्या समेस्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायल घरांचेर समाधान आनी दया देव म्हणटा. देखून आमी देवाचे उपादेश पाळलेले वरवीं आमी म्हजो देवाचो पयलो मोग करन आनी म्हजोय मोग करन म्हजो केल्ले बरी हांवें हेरांचोय मोग केल्ल्या वरवीं देवाचे काकुळत आमकां मेळटा. देखून देवाची जोन काण घेवंक 5 वांटो आसात. एक हेरांक दया दाखयल्ले वरवीं, दुसरें काकुळत मागल्या वरवीं, तिसरें देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरल्या वरवीं, चवथें आमची पातकां सांडिल्ल्या वरवीं आनी पंचवें नियम शास्त्र पाळले वरवीं म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळल्या वरवीं देवाचे काकुळत आमी जोण काण घेवयेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर देवाच्या काकुळतीक आमची प्रतिक्रिया कशी आसा? आमी कितें प्रतिक्रिया दिवये देवाच्या काकुळतीक? आमी दयालयाचे जावंक जाय. प्रतिक्रिया देवाची काकुळत म्हाका मेळ्ळ्या म्हण हांव समजता जाल्यार, देवाची काकुळत तुका मेळ्ळ्या म्हण समजता जाल्यार तुवें हेरांतय दयाळय जावंक जाय म्हणटा पवित्र पुस्तक लुकाचो वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 6 वाक्या. लूक चॅप्टर 6:36 तांता देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी जायजे दयाळ. पळया, जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. देखून आमी प्रतिक्रिया आमची आमी दयाळ. देवाची काकुळत म्हाका मेळ्ळ्या, देवाची काकुळत मेळ्ळ्या जाल्यार हांवें हेरांक काकुळत दाखोवंकूच आसा. प्रतिक्रिया जायजे. दुसरी प्रतिक्रिया कशी आसूंक जाय? आमकां काकुळत दाखोवंक मोण आसूंक जाय. कोणीय सांगता म्हणून वचून हेरांत दया दाखोवची न्ही. म्हाका मोन आसा जाय ताका काकुळ दाखोवच्याक, ताका दया करच्या खातीर म्हाका मोन आसा जाय. देखून हे म्हणटा मिका प्रवादी 6 अध्याय 8वें वाक्य सांगता. मिकाचें पुस्तक 6 अध्याय 8वें वाक्य. मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पराक तुजे कडचें कितें आशेता तो तुका सांगलां. न्यायनितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन खलतेपणान सलाप हाचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. देखून आमची प्रतिक्रिया कसली जायजे? आमचे न्यायनितीचें जिवीत जायजे, विश्वासीपणाचें जिवीत जायजें आनी मोगाचें जिवीत जायजें आनी देवा कडेन खलतेपणान चलोवची मनशां आमी जायजे. 4 संगती ते दळा आमची प्रतिक्रिया ही जायजे. कहली प्रतिक्रिया पयलें न्यायनितीचें आमचें जिवीत, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन खलतेपणाची सलाप. ह्यो संगती आमकां प्रतिक्रिया ओल्यो जायजे म्हणून देव आमकां सांगता. आनी तिसरे प्रतिक्रिया कशी आसा जे देवाची काकुळती पासून राखून रावजे. केदाळा ती काकुळत मेळटा आमी राखून रावजे. आतांत मागले आतांत मेळ्ळे म्हणून ना मुखल्या तुज्या गरजां ती काकुळत तुका मेळटली. देखून जुदाचें पत्र 1 अध्याय 20 आनी 1 वाक्य. जुदाचें पत्र 1 अध्याय 20 आनी 1 वाक्य सांगता देवाच्या मोगांत थीर रावा. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या काकुळतीन तुमकां ससनाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक राखून रावचे. पळया, प्रत्येका वाचता देवाच्या मोगान थीर रावा. पयलें देवाच्या मोगांत आमी थीर रावचे. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या काकुळतीन आमकां ससनाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक हांवें आनी तुवें राखून रावचे. आमची प्रतिक्रिया देवाच्या काकुळतीक राखून रावचें. आनी चवथें आमकां देवाचें उतार परगट करूंक आपादैर बगोवन जो जेजू विशयन सांगोंक आपादैर बिगोवन जो सकाळ मुखार जेजू विशयन एक शब्द उलोवंक आमकां लज दिसोवन जो आनी देवाच्या विशयन उलोवंक आमकां कोणाचें बेन दिसोवन जो. आज मस्त लोक आमचो क्रिस्तांव लोक भियान जियेता. खंय थंय हें जाता थंय जाता हें जाता मस्त पुरो खबरो आमी मिडियान पळोवनूच आसा. देखून आमी भियेता आज भियेता व्हडल्यान उलोवंक भियेता. हे पुरो संगती आज आमी कोणाक काल जाता गी म्हणून देवाक काल जावचें गी मनशाक काल जावचें. पेद्रूक आनी पुरा सिसांक थंय पुरा दुखदोनी मेळ्ळी आनी तुमी देवाचें नांव परगट करूं नजो म्हूण सांगलें जुदेवानी पुरा. देखून पेद्रून विचारलें आमी कोणाक काल जायचे? देवाक काल जायचे गी या तुमकां काल जायचे? आनी ते
देवाचे उतार परगट करूंक लागले. तांकां काल जावनात तांणी देवाचे उतार परगट केले. देखून आमी मगच्या भाव आनी भयणी देवाचे उतार परगट करूंक आमकां आपादैर बगूंक नजो. कोरिंथकाराचें 2रें पत्र 4 अध्याय 1 वाक्य 2 Corinthians chapter 4 verse 1 सांगता, हे मनियारपण देवान आपल्या दयेन आमच्या अधीन केलां. देवाचे उतार परगट करचे, जेजू विशय सांगचे, जेजूक साक्ष दिवचे. आमकां जालें बरेंपण एक ल्हानशें एक रेकॉर्ड करून कांय तरी आमकां दान दिवचे. ते आमी यूट्यूब चॅनलार घालून मस्त जाणांक ते मेळटा. तुमकां कितलें बरेंपण जाल्लें आसा. ल्हान ल्हान साक्षी त्यो जावं दीत, त्यो घाल्ले वरवीं न्ही लोकांचो भावार्थ सरसो. देखून आज आमकां आमी पळयला या जायतो लोक आज देवातान उपकार जोडूंक मुखार आसात, पूण साक्ष दिवंक भारी पाटी आसात. देखून हे आपादैर भक्त कोणे पळय देवान केल्ले उपकार साक्ष दिनासतना रावतात, सांगनासतना रावतात, तांकां काकूळत मेळना. कित्याक तांच्या जिवितांत ते ना न्ही, तांचे प्रतिक्रिया ना न्ही, कसली प्रतिक्रिया जायचे अशें सांगता पळया. 2 Corinthians chapter 4 verse 1 कोरिंथकाराचें 2रें पत्र 4 अध्याय 1 वाक्य, हे मनियारपण देवान आपल्या दयेन आमच्या ताब्यान दिलां, आमच्या अधीन केलां. देखून आपादायर बगून नजो. आनी 5वें जावन आसा, आमी देवाच्या काकुळती खातीर महिमा दिवंक जाय. देवाची काकुळत मेळ्ळ्या उपरांत महिमा दिवंक जाय म्हणटा पवित्र पुस्तक. रोमकाराचें पत्र 15 अध्याय 9 वाक्य, Romans chapter 15 verse 9 सांगता, हेर जातीचो लोक आपणाक देवाक दाखयलेल्या देवान दाखयलेल्या काकुळती खातीर ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तके अशें म्हळां, ह्या पासून हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नांव वाडतलो आनी तुज्या नांवाची किर्त गायतलो. आज कितलो लोक आसा पळय देवाक पातये नातलो, देवाच्या विशयान कळीत नातलें, जेजूची वळख नातलो लोक आज परिवर्तन जावन जेजूक वळखून काण घेवन कितलो लोक साक्ष कितले दिता. तुमी यूट्यूबार चॅनलार पळयल्यार हजारांनी हजारांनी साक्षी आसात देवान केले उपकार. देखून आमी पळया की महिमा दिवंक जाय. महिमा केदाळ दिवची देवान केल्ले उपकार हेरांक सांगिल्ले वरवीं, देवान केल्ले उपकार आमी हेरांक परगट केल्ले वरवीं आमकां देवाक साक्ष जावंक एक अवकाश मेळटा, आमी सोडून नजो तो अवकाश आमी काणगेचे. देखून ताची किर्त गायतलो म्हणटा पळया. तशें ह्या पासून हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तांकां नांव वाडतलो, हांव तुका नांव वाडतलो आनी तुज्या नांवाची किर्त करतलो. खाली क्रिस्तांवां मदें मात्र न्हय, हेर जातीच्या लोकां मदें देवाची महिमा आमी गाजोवंक आसा. देखून ही देवाच्या काकुळतीचे 3 संगती आमी नियाळ केल्यो. 3 संगती. पयल्या सुवातेर आमी नियाळ केलें देवाची काकुळत कशी आसा गी म्हणून. दुसरें काकुळत श्रेश्ठ म्हणून आमी नियाळ केलें. आनी तिसरें देवाची काकुळत जोडून घेवची कशी गी म्हणून. आनी चवथें देवाच्या काकुळतीक आमची प्रतिक्रिया कितें हें आमी नियाळ केलें. आनी निमाणें जावन आसा दया नातलेल्या स्वभावाचो परिणाम कितें. जर हेरांक आमी काकुळत दाखयना, देवाची काकुळत आमी जोन काण घेना, तर ह्या मनशाचे परिणाम कितें जायत हें आमी नियाळ करया थोडो वेळ. देवाचे काकुळतीची श्रेश्ठता समजून अनुभव करून आमी हेरांक काकुळत दाखयना जाल्यार तसो परिणाम इतल्यांत सैतान ना जाल्यार दोग न्हिदूंच्या हातांत आमी सैतानाच्या ना जाल्यार दोग न्हिदितल्यांच्या हातांत आमी सांपडटले. देवाची काकुळत ना जाल्यार आमचे विरोधी जैतवन जातले, ते आमचे वयर दाड घालतले, ते आमकां पाडाव करूंक पळयतले, तो आमकां सलवणी लाभयतले, आमकां वायट करतले. ते पुरा देवाची काकुळत नातल्यांची ह्या काकुळत दया दुसऱ्यांक दाखयनातल्याचे परिणाम पळया. माथ्याव वांजेल 18 अध्याय 30 आनी 3, 30 आनी 4, तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी, तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो राग आण पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें ताणें फारीक करता म्हणसर ताका कसाब्याच्या हातान दिलो. ह्या मनशाक पळया कितलें रीण आसलें त्या धनयान ताका माफ केलें. आनी तो मनीस रीण माफ जाल्लो मनीस पाटी येता आसतना ताका वाटेर तशें की इल्लेशें रीण बाकी आसलें सो ताचो गळो चिड्डून ताका जिशू मारूंक पळयलें. आनी हें वचून धनयाक हेरांनी वचून सांगलें आनी ताणें कालें केलें ताका आपण हाडलो, ताचें रीण माफी केल्लें पळय परतें फारीक करूंक आनी ताका कसाब्याच्या आदीन दिलो म्हणटा. देखून आमी दया दाखयना जाल्यार आमकां दया मेळना आनी ते जाल्यार आमी कितें जातले वायटाच्या हातांत आमी सांपडून पडटले. दुसरें देवाच्या निती फैसला प्रकार मरण पावतले. निती फैसला मुखार तुमी जाय जाल्यार वाचयेत रोमकाराचें पत्र 1 अध्याय 30 आनी 1, 30 आनी 2 वाक्यान. आनी दया सोडिल्ले खपटीपणान जियेतले, दया दाखयनातलेले, दया
देवाचे काकुळत मागनातले ते कपटीपणान जियेतले. माते वसो वंजेल 20:3 अध्याय 20:3 वाक्यांत आमी हें वाचयेत आनी नियाळ करया. आज आमी एंत आमी लूक चॅप्टर 18:13 सुंकागाराचें ल्हान मागणें आमी नियाळ करया. सुंकागाराचें ल्हान मागणें ताका देवाची काकुळत मागली पूण फरिसेवाक देवाची काकुळत मेळ्ळी ना. इसाया 54:10 देवाचो विश्वासी मोग कसो लोगी म्हणून ते आमकां सांगता. आनी 2 तिमोथी चॅप्टर 1:16 सांगता म्हज्या घराण्याचेर देवाची काकुळतीची दिश्ट घालूं. म्हज्या घराण्याचेर, म्हज्या लग्ना जिविताचेर, म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या सगळ्या कामाचेर, म्हज्या सांबाराचेर, म्हज्या फिरगजेचेर, म्हज्या वाड्यांचेर, म्हज्या सगळ्या ह्या समाजाचेर देवाची काकुळत घालूं म्हणून, देवाची काकुळत मेळो म्हणून मागजे. तुमी पळयल्यार 9 दिसाचें नवें चलता. जिसून इंटेन्शनान दिल्यात सिस्टर फाउस्टिना खंयच्या खातीर तुमी ह्या दिसांनी काकुळत मागजे की म्हणून. आनी खंयच्या आत्म्यांनी ताका बुजवण दिल्ली, कसताना कोण ताका लागीं आसले तांचे खातीर सगळ्यांक काकुळत मागोवंक सांगता. देखून आमी ह्या 9 दिसांच्या नव्यान 9 इंटेन्शनां आसात. 9 इंटेन्शनांत 9 इंटेन्शनां मागतना सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागता. देखून ही आज आमी संवसारा खातीर मागोवंक जाय, आमच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक जाय. पळया हर एकल्यांच्या कुटुंबांनी पुरा सांगले बरी सारकें ना. कितलोगी लोक कश्टांत आसा, कितलींची आमची कुटुंबां कश्टांत आसात, कितलींची आज देवाचें उतार विसरून गेल्यात आनी कितलींची जाणां वायट जिणी जियेते आसात, वायटान जियेतात. सांगल्यार न्ही कालें गेल्यार तांकां जायना, तांकां परिवर्तनाची सावळीत ना तांच्या जिवितांत. असलीं जायतीं कुटुंबां आसात. देखून अल्या कुटुंबाक आमी काकुळतीच्या सागोरान बुडयचे आनी काकुळत मागचे. ते जाल्यार मात्र ही काकुळत हर एकल्यांक मेळटा. देखून आज आमी प्रत्येक जावन तुमच्या हर एकल्यांच्या घरांनी खंडेत जावन काकुळतीचे मागणे आराम करा. दैवीक काकुळतीचे भक्तीपण आदारन तुमी खंडीत जावन ती काकुळत जोडकान घेया. काकुळतीचो तेर्स हर एकल्यांच्या घरांनी आसूं दी. कशें मरियमाचो तेर्स तुमच्या हर एकल्याच्या घरांनी आसा गी, तशें काकुळतीचो तेर्सी तुमच्या घरांनी आसूं दी. आनी विनवणीचें मागणें इंटरसेशन करतना हर एक इंटेन्शनां मागून काकुळतीचो तेर्स त्या इंटेन्शना खातीर भेटोवन दिया. तेन्ना देव आनीकी सर आनी सर देव काकुळत आमच्या कुटुंबाचेर घालतलो, आमच्या लग्न जिविताचेर घालतलो, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर घालतलो. ही काकुळत ह्या काकुळतीच्या वेळार परवा आनी ह्या नव्यानाच्या दिसांनी आनी परवा आयतारा जावच्या त्या काकुळतीच्या फेस्ता मारिफात ती सगळी काकुळत आमी आज जोडकान घेवया. देखून सगळी आमची मागणी ह्या वेळार सोम्या मुखार दवरया. देवाची काकुळत आनी कृपा मागता आसतना सगळीं तुमची इंटेन्शनां जें कितें आज घाल्लीं आसात, सगळीं तुमी मॅसेज केल्ले आसात, सगळीं ती इंटेन्शनां आमी जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिया. आनी सगळे काकुळत ह्या संवसारा खातीर मागया. आमच्या भारत राष्ट्रा खातीर देवाची काकुळत मागया. श्रीलंका खातीर देवाची काकुळत मागया. आनी आमचे सेस सांबार आसले राष्ट्रां प्रत्येक जावन हें नेपाळ आसा, हें पाकिस्तान आसा, जायते कश्टांत आसात तांचो लोक. आनी प्रत्येक जावन रशिया आनी उक्रेन ह्या लोकां खातीर काकुळत मागया. आनी भायले राष्ट्रां आसात प्रत्येक जावन सावथ आफ्रिका आनी पुरा मस्त कश्टांनी लोक आसा ते सगळ्यां खातीर आनी तुमची सगळी इंटेन्शनां तुमची कुटुंबां भेटोवन दिना. हर एका कुटुंबाचेर देवाची काकुळत आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. हीरा बाबा रेकला बरे दगे शंदर बरे कर बला रकला जिजो दैवीक काकुळतीक समर्पण कर दिता. जिजो हर एक राष्ट्रां हर एक बापा लोकांक तुज्या काकुळतीच्या सागोरान बुडयता. हर एक आमच्या फिरगजे सगळे लोकांक तुज्या काकुळतीच्या सागोरान बुडयता. समयांचे सगळे याजकांक धार्मिकांक बिस्पांक आर्चबिस्पांक आनी आमच्या पापाक सगळ्यांक तुज्या काकुळतीच्या सागोरान बुडयता. बाबा हर एक कुटुंबां तुज्या काकुळतीच्या सागोरान बुडयता. बाबा तुका वळखनासलेल्यांक, तुजे विरोध आसलेल्यांक, आमच्या समर्थ विरोध झूज मांडलेल्यांक, बापा सुवार्थ परगट करूंक सोडिनासलेल्यांची सगळ्यांची काकुळत कर म्हणून मागता बापा. आनी आज प्रत्येक जावन ह्या मागण्याक जॉइन जाल्या समेस्तांचेर आनी आमचेर तुजी काकुळत लाभय आनी तुज्या काकुळतीन आमकां दवर आनी सदांच तुज्या काकुळतीचें भक्तीपण आमी आचरण करूंक आनी काकुळतीचें भक्तीपण आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक जाय आशिल्ली कृपा आदार आमकां दी जेजू. आनी ज्या काकुळतीन आमकां बचाव कर. तुजी काकुळत आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, तुजी काकुळत आमच्या सांबारात, तुजी काकुळत आमच्या वाड्यांत, आमच्या समाजांत, आमच्या फिरगजेंत हर एकल्यांक मेळोवन दी म्हणून मागता. हे मागणी आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन.
नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशेन जेजो भगवंती मरिया देवाच्या माय मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आज प्रत्येक जावन या तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता बरो दीस मागता आनी प्रत्येक जावन इतलीं जाणां जॉयन जाल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्या आमच्या मुखल्या जिवितांत चड आनी चड ह्या काकुलतीच्या भक्तीपण आमी आमची करून काण घेवया आनी देवाची काकुलत आनी कृपा सदांच आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. सर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं मागता देव बरें करूं म्हणटा आनी बरी रात मागता तुमकां समेस्तांक. गुड नायट.